तर आमच्या बरोबर आसात बेंटो लॉरेना जे CCP पणजे महानगरपालिका वेंचणुकेत जैतिवंत थारिल्ले आसा. फर्स्ट राउंडात 1 ते 8 हातूंतल्यान प्रभागातली मतमोजणी जाली तेन्ना ते विजेता थारिल्ले आसा. शीतल नायक हांचो पराभव करून ते प्रभाग 5तल्यान निवडून आयिल्ले आसा. सर कशें दिसता तुमकां? निवडून या येयले या आय एम व्हेरी एक्सायटेड. माझी विक्ट्री आहलीच ती. आसली. या आता तुमी निवडून येतकीर तुमकां अशें दिसता की मेयर जावचें म्हणून? ना पळय आमी मेयर जाले आनी आमी कावन्सिलर म्हणून काम केलें एकूच. ते डिफरन्सीस कांय ना. आमकां वॉट एवर बाबू सेज अँड द पार्टी सेज इट वील बी फायनल. सध्या भायर गुपीत सुत्रां कडल्यान अशी म्हायती मेळटा की बेंटो लॉरेना हांकां मेयर करपाची संभावना आसा. हाचेर तुमची कितें प्रतिक्रिया आसा? ते बेकार सिनियरिटीक लागून उलयता आसतले. सलग 5वे फावटी आता तुमी कावन्सिलर पदाचेर आसा. हय. सो अशें दिसना तुमकां भविश्यांत मेयर जावचें म्हणून? ना इच्छा ती सगळ्यांकूच आसता न्हू, बट पार्टी एंड बाबू शूड डिसायड. सो वॉट एवर ही डिसायड इज फायनल. या तर हे आशिल्ले बेंटो लॉरेना. त्यांच्यांनी प्रभाग 5तल्यान CCP वेंचणूक लढयली आनी ते जैतिवंत थारिल्ले आसा. मात्र गुपीत सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळिल्ल्या प्रमाणे की तांकां मेयर जावपाची संभावना आतां दर्शायली वता. हाचेर तांच्यांनी स्पश्टीकरण दिलेलें आसा. जे वयले तेंचे सिनियर्स आसा म्हणजे मोन्सेरात किंवा मंत्री बाबूश मोन्सेरात आसले तांच्या सुचोवणे प्रमाण फुडलो कितें तो निर्णय जातलो अशें तांचें सद्याचें उतर आसा. गोमंतक TV खातीर नितीन गंगावणे सयत हांव गौरीश परबामणकर, पळयत रावात गोमंतक TV.